शीद सांगचे तर आईची सुवार्ता भायर पडलेल्यांची. सुवार्तेंत भायर पडली शेळी, भायर पडले नाणे, भायर गेल्लो धाकटो पूत आणि भितर येनासतना भायर रावल्लो व्हडलो पूत. एके कुशीन तर भायर पडलेले आणि भायर आसूंक जाय जाल्ले म्हणून समाजान लेखलेल्यांक भितर घेवचो वा हो मनीस पातक्यांक घेता आणि तांचे सांगता जेवकी जेवता म्हूण फारिजेव आनी शास्त्रिणी आपोवचो जेजू आनी एके कुशीन दिसून येतात. हेर उतरांनी सांगचें तर भायर आसलेल्यांक भितर हाडचेंच सुवार्ता जाता. भायर आसलेल्यांनी भितर येवचेंच सुवार्ता जाता. कांय दुसरे रितीन सांगचें तर जेजू आयिल्लोच ह्या भायर पडलेल्यांक, कांय कारणाक लागून समाजान भायर गेल्ल्यांक, भायरोडी म्हूण लेखलेल्यांक, भायर रावलेल्यांक भितर हाडचो आनी तांकांय बाच्यावेचो, सोडवणेचो, बापा मोगाचो, बक्षण्याचो आनी काकुळतीचो शेलो पांगरून भितर हाडचो. लुकाची सुवार्ता ही गजाल भोव स्पष्ट आनी आपुरबायेन विवरिता. हांगासर भायर गेल्ल्यांची आनी भायर पडलेल्यांची चूक दाखोवन दिवपाचो उल्लेख ना. बगार भायर गेल्ल्यांचे आनी भायर पडिल्ल्यांनी आपली चूक वळखपाचें विवरण आसा. भितरली आसुनी भायली म्हूण चिंतल्यांक भोळावणी आसून भितरली म्हूण परत भगयशे प्रयत्न आसा. सर्गराजांत चडीत संतोष जावच्याक विविध कारणांक लागून भायर गेल्ल्यांनी भितर येवची. पयले आमचेच भितर वचून जिणी परिवर्तनाची गरज भोगची प्रक्रिया दैवीक म्हणली सुवार्ता आज निजार्तान सुवार्ता जावं.